न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान तुमकां हांव संजना अजुनकर येवकार दिता। तर न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह करपाचो हेतू म्हळ्यार दिसभराच्यो ज्यो म्हत्वाच्यो खबरो आसा त्यो तुमच्या मेरेन थोडक्यात पावोवपा खातीर आमी हे बुलेटीन करता। तर टायम वेस्ट करनासतना पयलीं या आमचे सिनियर सब एडिटर रश्मी जोसलकर हाचे कडेन। रश्मी, आयज खंयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा? संजना, आयज आमी 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो केल्या। तितूंतली पयली म्हणजे गांवांत सद्या उदरगत पावता खरी, पण गांवांनी काय अशे मेगा प्रोजेक्ट पावतात जांकां लोकांचो थळाव्यांचो विरोध आसता। बऱ्याचशे वेळार कितें जाता संजना जाणाय, खंयचोय प्रोजेक्ट येतालो ताका उदक कितलें लागतलें, त्याचे कोयराचें वेवस्थापन कशें आसतलें, जावं हेर सुविधा ताका कश्यो दितले हेच्या बद्दल विचार जावपाक जाय। तशेंच मेन सगळ्यान म्हणजे गांवकारांक विस्वासान घेवपाची गरज आसता। हें खंय तरी कामुल्लें जायना अशें कामुल्लेच्या लोकांचो विरोध आहा आनी कांय गांवकारांनी एकठांय येवन हो विशय रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षा कडेन मांडला। आनी आयज मनोज परबान, जो आतां सद्या आमचो निळकंठ हळर्णकर मंत्री आसा नुस्तेमार खात्याचो, ताका वचून निवेदन दिलां, कारण ताची ती कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका, आमकां गांवची उदरगत जाय, पण अशे प्रोजेक्ट नाका जे आमच्या गांवाची वाट लायतले, आमच्या सैमाची वाट लायतले, जावं थंय तो रिस्की थारतलो प्रोजेक्ट, असं ते लोकांचें म्हणणें आसा। सो ही बातमी तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। गांवांत सद्या मेगा प्रोजेक्ट्सांक विरोध कितल्याशाच तेंपासून आसा, तो आजुनूय आसा, आनी तो कित्याक आसा ही बातमी तुमकां आमची पोनूच कळटली। सो तुमी आयज आमचें बुलेटीन पळया। सो सेकंड जी बातमी आसा दुसरी ती म्हणजे GRB कॉलनी, तारीवाडो सडा, थंयसर ही कॉलनी आहा पळय, ही पुनर्वसन केल्ली कॉलनी। सो 7 वर्सां जाली तेवटेन आतां ती सामकी तेची अवतिकाय जाल्या त्या कॉलनीची। सो थंय आतां नितळसाण जायी, जावं थंय कोयराच्यो राशी जाल्यात, परत थंयसर ती मोडपाक पावल्या अशी परिस्थिती आसा। सो ही कॉलनी ओवरऑल पळयत जाल्यार ती म्हणजे ती झोपडपट्टीचेच रूप म्हणूं येता तेका। सो तेका बेगोबेग तेचें नूतनीकरण करचें अशी 7 वर्सांसान मागणी आसली। आयज राजेश फळदेसाय, जे पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष आसात, आनी आमदार थळावो संकल्प आमोणकर हांणी थंय वचून प्रत्यक्ष पळोवणी केली। ह्या वेळार पुनर्वसन मंडळाची जी टीम आसता, तांत्रीक टीम आसता, तेंच्यांनी पळोवणी केली। थंय उदकाचें कनेक्शन, सिवेज पायपलायन, जावं आनीक कितें गरज आहा हे सगळे पळोवणी करून आतां येता ते 2 ते 3 म्हयन्यांनी ह्या कॉलनीक एक नवें रूप मेळटलें अशी एक बरी तांकां आस्वासन तांकां आमदार फळदेसायन दिला। सो ते सगळे लोक खोशी आहा, कारण ही खूब वर्सां पासूनची मागणी। एका घरान रावतना प्रत्येक मनशाक आपलें घर सदींच बरें आसचें, निवळ वाठार आसचो अशें दिसता। सो ते तेंचें स्वप्न खुबश्या वर्सांनी पुराय जावपाचें आसा। येस संजना। तर रश्मीन आमकां बऱ्यो गोंयांतल्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो 2 आशिल्ल्यो त्यो सांगिल्ल्यो आसा। तर आतां या आमच्या व्हिडिओ एडिटर राहुला कडेन। राहुल, आयज तुवें खंयची बरी बातमी एडिट केला? आनी सो आयज कॅबिनेट मिनिस्ट्री, सेंट्रलाच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्री कडल्यान एक न्यूज येयला की ती म्हटल्यार रबी क्रॉप्स आहा तेजी मिनिमम सेलिंग प्रायस आहा तो हायक केलेलो आसा। आणि जे आज जे गंव आसलेले आणि बाकीचे मसूर दाळ बी त्यांची जी प्रायस आसली ती मिनिमम जी आसली वेजीस आसले पळय तेजी वाडयली गेली आसा। सो त्या खातीर फार्मर्सां खातीर खूब एक बरो डिसिजन घेतलो अशें म्हाका तरी दिसता। बरे पैकी शेतकारांची माहिती जी आसा ती राहुलान दिल्ली आसा। आतां या उषा जरावकर हाचे कडेन। उषा, आयज तुवें खंयची बातमी केला? आयज म्हणल्यार जे मडगांव SGPDA मार्केट आसा त्या मार्केटान फाटले 4 दीस जाले जो चिकनाचो वेस्ट आसा तो पालिकेच्या कामगारांनी थंयच दवरला। आनी हेका लागून SGPDAच्या मार्केटान येता आसतना असो वास पसरला। आनी ह्याच संदर्भान आयज दुकान मालकांनी पालिकेच्या CEO कडेन कागाळ केली आनी CEOन तांकां आश्वासन दिलें की हो कोयर बेगिनात बेगीन उखलतले। आनी दुसरी जी बातमी आसा, राज्यांत 15 BDO अधिकाऱ्यांची बदली जाल्या आनी कार्मीक खात्या वतीन हो आदेश जाहीर जाला। ह्यो आमच्यो दोनी पुराय बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवच्यो।
तर आता बऱ्यापैकी ज्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा त्यो फास्ट आमकां करून दिवपी उत्तेजा गावस हाचे कडेन या. उत्तेजा आयज तुवें खंयची बातमी केला ती सांग. आयज हांवें 2 बातम्यो केल्या. ती म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार गोंयान हालीं तेंपार बुडून मरण येवपाची प्रकरणान बरीच वाड जाल्या. तातूंत हरमला अशी एक दुर्दैवी घडणूक घडली. तातूंत जम्मू काश्मीराचे 2 भावांक हरमल दर्यांत बुडून मरण आयलें. तांची नांवां आसा अमनदीप आनी अभिषेक भाऊ अशे. तातूंतले एकलेच अमनदीप आसा पळय तेजी बॉडी पुलीस उजो पालोवपी दळान रिकवर केल्या. जाल्यार अभिषेक आसा त्याच्या बॉडीचो सोद उजो पालोवपी दळ घेता. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार मंगळारा राती कुडचडे रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वेक आपटून एका बाणसाय कुडचडेच्या संदीप बड ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. तो कामा वयल्यान घरा येतालो तेन्ना रेल्वे क्रॉसींग करतालो तेन्ना ताका रेल्वे दुसऱ्या वाटेन येताली ती ताका दिश्टी पडोंक ना. ताका लागून तो रेल्वेक आपडलो आनी ताका मरण आयलें. हे दोनूय बातमी तुमकां आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. तर आता ह्या आमचे पणजेचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हाचे कडेन जे पणजेन ज्यो म्हत्वाच्यो घडणुको बातम्यो जाता त्यो आमचे मेरेन पावयता आमचे रिपोर्टर वर्षा. तर आयज खंयच्यो बातम्यो तुवें हाडला. संजना, आयज जायत्यो बातम्यो पणजेन घडामोडी जाल्यो, पूण आयज एक म्हत्वाची बसका घेतली. ती म्हटली पत्रकार परिशद विजय सरदेसाय हांच्यांनी घेतली आनी तांच्यांनी एक विशय मांडलो. तो म्हटल्यार 4 सप्टेंबराक एक सर्कुलर आयिल्लो की जे गव्हर्मेंट जॉबाक आसा तांकां जी स्लीप सर्टिफिकेट मेळटा ती खंय तरी रद्द केलेली आसा, तांकां आतां मेळची ना. पूण ह्याच स्लिपीचेर जायते सरकारी जे नोकरीक आसतात ते लोन काडटात. आपले घराचे लोन आसूंक शकता, गाडयेचे कसलेय लोन आसता ते काडटात आनी आपली जी इच्छा आसा ती पुराय करतात. पूण आतां तशें जावचें ना, कारण म्हटल्यार 4 सप्टेंबराच्यान एक सर्कुलर येयला तो म्हटल्यार तांकां म्हणजे जी स्लीप मेळटा ती मेळची ना म्हणून. पूण आयज विजय सरदेसायान अशें वक्तव्य केलां की तांकां ती मेळची आनी हो जो सर्कुलर आसा तो रद्द जावचो आनी बेगिनाच बेगीन तांकां स्लीप परत मेळची म्हणून. आनी दुसरो तो म्हटल्यार भोमाचो विशय. भोमा जे बायपास जावपा खातीर लोक आतां मेरेन जे झगडटात, थंयसर पयलीं जे बायपास जाल्या ते आजून मेरेन खंयचेच गांव अशे नश्ट जावन किंवा गांवाचे गांव खंय तरी नश्ट करून बायपास जाला अशें केन्नाच जावंक ना. सो विजय सरदेसायान आपली म्हणजे तो सदांच भोमकारांक सगळ्या लोकांक हेल्प करता की तशें जावचें न्ही म्हणून. सो तेणी सरकाराकूय एक सांगलां की गांव नश्ट करून तुमी बायपास करूं नाकात. बायपास करता जाल्यार लोकांचे जे गांव आसा, देवळां आसा ते सगळे पळोवनूच बायपास करचो म्हणून तेणी एक विनंती केल्या सरकाराक. आनी अश्यो खुबश्यो घडामोडी पणजेन घडटात. जाल्यार आयज ही म्हत्वाची एक बातमी आशिल्ली. तर आता ह्या गौरीश पुरो बामणकर आमचो एंकर हाचे कडेन. गौरीश, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आयिल्ली आनी तुवें खंयची दिली. गोंयांत सध्या संवेदनशील वाठारा वयल्यान खूब बोवाळ जाता हो तुमी पळयतात. त्याच बरोबर सीएमान आतां अशें वक्तव्य केलां की 99 घरां जी आशिल्ली ती ह्या संवेदनशील वाठारांत येवपाचो पयलींचो प्रपोजल आशिल्लो तो आतां तितूंतली 44 घरां संवेदनशील 99तली 40 घरां आतां भायर पडटलीं आनी फक्त 69 म्हणजे 69 घरां फक्त संवेदनशील वाठारांत येवपाची शक्यताय आसा. संवेदनशील वाठारांत येवपी पयलीं 3 क्रायटेरिया आशिल्ल्यो. तो म्हटल्यार वेस्टर्न घाटांत येवपी, मागीर दुसरी म्हटल्यार तेचे उंचाये वयली आनी तिसरी म्हटल्यार स्पिशीज म्हटल्यार वन्य जीव बीन आसा तेजे वयल्यान आदारीत ही संवेदनशील वाठारांत येवपाची घरांचेर तशें तेंचो प्रपोजल आशिल्लो. तो आतां कमी केलेलो आसा. पूण संवेदनशील वाठार म्हटल्यार हो केंद्रान कितें तरी गोंयाचो सैम राखपा खातीर केल्लेलो आसा. खुबशे पर्यावरण मोग्यांनी सुद्दां हेचेर आपली प्रतिक्रिया दिला की केंद्राक जर आमच्या गोंयचे पडिल्ले आसा जाल्यार व्हडले व्हडले आमदार हजारांनी लोकांक घेवन रस्त्यार कित्याक देंवतात. आमचें गोंय सद्या आमी राखपाची गरज आसा. ताका लागून ह्या संवेदनशील वाठाराक खंय तरी तेंको दिवपाक जाय. हो संवेदनशील वाठार जालो जाल्यार तुमकां घरां बांदपाकूय मेळटा, तुमची शेतां भाटां आसा तीय वाडोवपाक मेळटा. फक्त
रेड कॅटेगरीन जे व्हडले व्हडले उद्देग येता म्हटल्यार व्हडले व्हडले मायनींग प्रकल्प फक्त हेच जावपाक शकना आनी हे खरें तर बरें आसा न्हू गोंयकारांक. केंद्राक जर पडला तर आमकां गोंयकारांक कित्याक विरोध आसा अशें मुखेलमंत्र्यान सुद्दां स्टेटमेंट केला. त्याच बरोबर पर्यावरण मोग्यांचें सुद्दां हेजेर विश्लेशण तेंची प्रतिक्रिया आसा. तर मुजरत तुमी आमचे 7 PM बुलेटीन पळया जेचेर हे सगळे अपडेट्स आमी तुमकां दितले. तर आमी पळयता की दर एका वाठारांनी म्हणजे जावं ती गांवगिऱ्या जावं शारांनी नवे नवे प्रोजेक्ट्साक लोक विरोध करपाक लागला. लोकांनी विरोध करच्या पयलीं चिंतपाक जाय की आपल्या गांवा खातीर स्टडी करून पयलीं आपल्या गांवा खातीर फायदो आसा त्या प्रोजेक्टाचो काय ना अशें 4 चौगांनी कोणें सांगलें म्हणून विरोध करपाक रस्त्यार येवचें न्हू, पयलीं समजून घेवचें. तर ह्यो आयज ज्यो सगळ्यो आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो बातम्यो पळोवपाक 7 वरांचेर सारके टीव्ही मुखार बसोन टीव्ही ऑन करून रिमोट हातीन घेवन आमचो गोमंतक टीव्ही चॅनल पळोवन गोमंतक टुडे हे बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. आनी तशेंच अशा मजेशीर बुलेटिन्स, इन्फॉर्मेटिव्ह बुलेटिन्स, तशेंच वेगवेगळे प्रोग्राम्स, आतां नवरात्रेच्या दिसांनी आमी वेगवेगळे प्रोग्राम्स करतात, ते प्रोग्राम्स पळोवपाक आमचो यूट्यूब चॅनल मागीर फेसबूक पेज लायक करात. आनी कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.